आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. लोकविश्वास प्रतिष्ठानच्या केपें शाळेची नूतन इमारत बांदकामाचो भूमिपूजन आणि शिलान्यास समारंभ आतांच संपन्न जाल्लो आसा. ह्या भूखंडाचेर जवळ जवळ 1,500 स्क्वेअर मिटरचें बांदकाम ह्या 3 फ्लोरांनी येवन शाळाची आंखणी केल्ली आसा. शाळेची इमारत ही पूर्णत्व बॅरियर फ्री आणि सर्व सोयींयुक्त अशी आंखणी केल्या. जवळ जवळ 45 भुरगीं आतां शाळेंत सध्या शिकतात, परंतु 100 भुरग्यांचे प्रोविजन दोळे समोर दवरून हे शाळेची बांदणी केल्या. वास्को टिळक मैदानाचेर शेनवारा जाल्ली आय लीग मॅच बादाबाद उरली. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आनी मुंबय फुटबॉल क्लबा मदीं जाल्ली मॅच 2-2 बादाबाद उरली. आय लीगाची पयली सुवात चर्चिलान जाल्यार दुसरी सुवात पुणे फुटबॉल क्लबान जोडल्या. अंदू कोकण फ्रूट फेस्टिवल मडगांवां भरलें. गीम तेंगशेर पावता तेन्ना कोकणांतली फळावळी फुलता. कोकणांत सगळ्यांत चड फळां मेळटात ती मायांत. आंबे, पणस, पोपाय धरून अनस, निरपणस आनी पातपणसां मेरेन तरेतरेचीं फळां आनी प्रत्येक फळाच्यो तरेतरेच्यो जाती. ही फळावळ हें कोकणाचें खाशेलेंपण हें सगळें पळोवंक आनी खावंक मेळटा बॉटनिकल सोसायटीचे कोकण फ्रूट फेस्टिवलांत. 3 दीस मडगांवां BPS क्लबाचेर भरिल्लो हो फळां महोत्सव आयतारा सोंपलो. पळयात खिणचित्रां. To promote the fruits of the Konkan in terms of awareness, in terms of availability, in terms of knowledge and skills to grow these fruits, to ripen them and to consume them. These are all healthy fruits of the summer season that we all grew up eating and many of the next generation do not know about.
because we ourselves do not eat them anymore. Down the line, we have found that there are some fruits that can cure cancer, like the soursop, Annona muricata, that we know locally as pak ponos. Both the fruit and the leaves are used for the cure, and this has been documented the world over. इतल्यानी खबरां चित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.